मुख्यमंत्री सावंतान वर्ष 2021-22 कॅग रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो। रिपोर्टात भलायकी खात्याचेर ताशेरे। भलायकी खात्यान स्टाफाचो मोठो उणाव। उत्तर गोंयांत मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी दोतर नर्सींची 17.5% पदरिती आसात। दक्षिण गोंयांत 17.9%। जीएमसी आनी हेर हॉस्पिटलांनी ताकी परस चड पदां कंत्राटी पद्दतीन भरल्यात। जीएमसीत तज्ञ दोतोरांची कमी आशिल्ल्यान दुयेंतींक जाय तशी सेवा मेळना। रिती पदां भरून काडपाक सरकारान मनीसबळ धोरण थारावचें। वखदां खरेदीक सरकाराचें धोरण ना, समितीची नेमणूकूय ना। भलायकी केंद्रांनी वखदां आनी हेर उपकरणां मेळपाक उणाव जातालो। वखदांची गुणवत्ता तपासपाक खात्याक आपेस। मे ते जुलय 2022 मेरेन 10 ते 83% वखदांचो उणाव आशिल्लो। नर्सरी कॅन्सर केंद्र करपाक सरकाराक कळाव जाला। सरकारान राष्ट्रीय भलायकी मिशनाची अंमलबजावणी करची। केंद्रा कडल्यान मेळिल्ल्या निधीचो वापर करचो। हो रिपोर्ट मार्च 2022 मेरेनचो। ताच्या उपरांत भलायकी खात्यांतल्यो कांय गजाली जाग्यार घालपाक सरकाराक येस। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।